पक्ष जर तिकेट दिता तर आपूण येवपी 2027च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत ताळगांवान वेंचणूक लडोवपाक तयार आसा म्हण ताळगांव काँग्रेस ब्लॉकाचो आदलो अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोवेकर उलयला। सोशल मिडियापेक्षा आपलो ताळगांवांतल्या कामां कडेन आनी लोकां कडेन चड संपर्क आसा म्हण गोवेकर उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। उलोवप जालें म्हणजे मेळ्ळो ताका काल खूब गर्दी आसले कारणान काल मेळोंक शकलो ना आनी आज मेळ्ळो। सांगलें हांव तालिगांव ब्लॉक वेंचणूक आनी जर पार्टी सांगता पार्टी फुडें सर सांगता पार्टी तिकेट दिता जाल्यार हांव फुडल्या विधानसभेक तयार आसा। आतां उलयले तेंचे बद्दल कितें फीडबॅक ना कांय ना, आतां ते वता आसतना मेळ्ळें न्ही सगळे तांकां वचपाची घाई आशिल्ली। सांगलें तांणी गो हेड म्हणजे बसून 1 to 1 जावना बसून 1 to 1 आतां कालच्यान तो मिटींग घेत आसना रे बसून 1 to 1 कोणाकच दिवना न्ही अजून। पूण काल दत्तप्रसाद येवन मेळलेलो आसा। काल येवन 1 to 1 मेळोन गेलो। हय 1 to 1 ते हांवें न्हू ताका ताजेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना। तो 1 to 1 मेळोन गेलो कितें गेलो तें तो जाणा कितें तें। तर फकत तुमी सिलेक्टेड उलयतले कितें आतां तुमी म्हणटा ताजेर उलयना म्हणटा की तोय इंट्रस्ट दाखयता कॉन्टेस्ट करपाक लागून तुमी म्हणटा ताजेर उलयना तर तुमी सिलेक्टेड हेजेरूच उलयतले। सिलेक्टेड हाजेर म्हणजे पळय प्रत्येकाक आपापले इंट्रस्ट आसता न्ही। हांव आतां कितें सांगू हांव काँग्रेसचो आतां गेली 5 वर्सां हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट तालिगांव वचून आनी हांव काँग्रेसीन काम करता इतल्या वर्सां। टोणी बाब आमचो बसलो तेन्ना आमी खाली 1700 मतांनी डिफीट जाली। ते पण कितें जालें तुमकां खबर आसतलें कितें जालां म्हणून तें। ताच्या नंतर भाई क्लब बसलो त्या टायमार आमी 9.5 मतां घेतली काँग्रेसीन। ताच्या नंतर जिल्हा पंचायत जालें। जिल्हा पंचायतीकून आमी जिल्हा पंचायतीचो अर्दो भाग जो आसा तो म्युन्सिपालिटी पडटा अर्दो म्हणजे 40% म्युन्सिपालिटीक पडलो जाल्यार बाकीचो तालगांव पडटा तेन्ना आमी 4000 मतां थंय घेतली। तर त्या टायमार हे सगळे लोक खंय आशिल्ले आतां जेन्ना येता सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा की तांचे खंयच सादव ना म्हणून आतां ते काँग्रेसी कडेन येता म्हाका काय खबर अशें तुमी सांगूंक तुमी डायरेक्ट कित्याक उलयना तर ना पळय कितें डायरेक्ट कितें उलोवपाचें तुम्ही अशें फाटी फुडें करता म्हणून मागीर तो लोक घुसता अशें दिसता समजता ताका कळोंक जाय बाबा हांव काँग्रेसचो कार्यकर्तो काँग्रेसी बरोबर आसा पक्षान धरोवपाचें पक्ष जसो आदेश दितलो त्या प्रमाणे फुडें दत्तप्रसाद फाल्यां जर एंट्री मारली जाल्यार तुमी ताका वेलकम आमी ऑलरेडी दिल्लेच आसा पयर आमी सगळें दिल्लें आसा तेजें की आमकां आमी दिल्या न्ही आमी गेले फाटल्या दिसांनी आमी वचून ती काँग्रेस हावसान दिल्या आमी आमकां तेजें कितें दिला फाटल्या फावट तुमी कितें दिला पळय तें मातशें एक्सप्लेन करता कितें तें एक्झॅक्टली की आमकां काम करा पार्टीचें काम करा 5 वर्सां काम करा तेच्या नंतर मागीर पार्टी कडेन क्लेम करा। पार्टीन वेलकम आहा पूण तो तिकेटाक दावेदारी करूं शकना करतलो तुम्ही ताका अपोज करता जालें ऑलरेडी अपोज केल्लो आसा आमी ज्या पद्दतीन हांव काम करता कितें त्या पद्दतीन हांव लोकां बरोबर आसा हांव लोकां बरोबर आसा आनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलां तूं फुडें सर हांव तुमच्या फाटल्यान आसा। तुमी म्हणटा लोकांक बरोबर पूण केन्ना तुमी इश्यू घेतना आमकां दिश्टी पडटा हेच सांगता लोकां बरोबर इश्यू घेवपूच जाय अशें नासता। हांव हांगाच जल्मला म्हजें घर ताळगांवां म्हजो आजो पणजो हांगासरलोच आनी अशा टायमार हांव सगळ्या बरोबर आसा। थोड्यांक कितें आसा ते फेसबूक आनी इश्यू घेतला अशें ना हाजेरूच मनीस फामाद जाता अशें ना। बेजिकली इश्यू घेतला अशें ना की आमी तालिगांवचे ते शेतान बिल्डींग जी येता ताजेर आमी इश्यू घेतलेलो। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आमी ग्राम सभेनूय हंगामा केला की तालिगांव जी बिल्डींग येता स्काय स्क्रॅपर ताका उदकाचें प्रोविजन नासतना आमचेर लोडटा म्हणल्यार कितें आसा ती कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणटा पळय ती उदकाची ना ही इज सपोर्टींग आमकां तेजे आमी हायकोर्टान सुद्दां एक केस घातलेली आसा तितूनय सगळे कडेन आमकां सपोर्ट आसा आनी जे सगळे कडेन जें आसता तेन्ना तेजो सपोर्ट आमचो ओवरऑल आसूं हें आसूं बाकीचो सगळो आसा आनी बाकी कडेन सगळे कडेन ना फक्त कितें आसा ही इज ओन्ली अवॉयडिंग अ फेसबूक म्हळ्यार बेजिकली थोड्यांक कितें दिसता ना बेजिकली ताका पब्लिसिटी बेजिकली तो लोकां मदीं भोंवता ताका फक्त कितें आसा ही वॉज अवॉयडिंग पब्लिसिटी पण आतां दिसता की पब्लिसिटी सगळेंच जाल्यार आतां पब्लिसिटीच करची पडली। आतां ताका तेंच सांगतलो हांव आतां तेणी ताका कोणी तरी एडवायस दिलो बाबा पब्लिसिटी हें सगळें म्हणून सो मिडिया सगळें जाल्यार फाल्यां आमी मिडिया फुडें तो इज रेडी टू डू इट। इन केस काँग्रेसान तिकेट दिवना तुमी इंडिपेंडंट वचपाक रेडी आहा तर पळय आमी काँग्रेसीचे लॉयल सोल्जर्स आनी आमकां काँग्रेसीचेर विश्वास आसा की काँग्रेस ताका तिकेट डिनाय करची ना सो वी आर वीथ द काँग्रेस।